they are supplying a very good potable water after treating. If the villagers villagers are not listening. ताका लागून हांवें कितें केलां की one day joint inspection करता with all the officials, with the panchayat body, with the PWD, WRD, and pollution control board, and the villages. We will take the samples again, and we will wait for the results. If still there is an issue, then the PWD has to take an action to make it more potable. But we have to wait for the reports of the water. And in the meantime, whoever is doing fishing over there with the pond fishing. So already directions have been, I am issuing directions to the Mamledar to initiate action under section 133 of CRPC to stop the lease. So ताचेरूय तें तो कितें डिस्चार्ज करता पळय तें बंद जातलें. And PWDचे टॅक्सीस आहा ते आमकां कोणान येतले ऑन द रिपोर्ट. And we will come to the conclusion of we demand a cease of that particular plant. Villagers, as a villager, we are मंडे पर्यंत म्हणला न्ही. सो मंडे पर्यंत लोकांनी उदक आतां कशें पिवपाचें? ना मंडे आमचे इन्स्पेक्शन जातलें. वी विल कलेक्ट द सॅम्पल्स. But till date samples, but actually I सुद्धा PWD म्हणतात that the water is 100% potable आसा. तातूंत बॅक्टेरिया जो आसा रिवर वॉटरान that they are treating with chlorination, and chlorination is also हे आसा chemical that kills all the bacteria. So तांचो डिमांड आसा की गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी, द PWD, वॉटर सप्लाय डिव्हिजन, तांचे म्हणणें आसा की ऑलरेडी द वॉटर इज क्लीन आनी ताचें हें करपाचें गरज ना कितें फुडें एक्टिंग करपाक. बट अगेन फॉर सेफ्टी ऑफ द पीपल अगेन आय एम टेकिंग दी फ्रेश सॅम्पल्स. एंड ऑलरेडी सेकंड इश्यू आसा मामलेदाराक डायरेक्शन दिता जो कोण डिस्चार्ज करता दॅट ही विल बी इशूइंग ऑर्डर्स फॉर स्टॉपिंग ऑफ दॅट इश्यू. पंचायतीची बाजू आमी मांडली. आमी कितें केलें त्या कल्प्लीट मनशाचेर एक्शन घेतलें तें सांगलें. आमी सोल्युशनूय दिलें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान की फाल्यां सोमार दीस एक जॉयंट मिटींग जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें उदकाचें आनी तातूंतय जर तें अशें कितें जालें जाल्यार तेजेर कितें सोल्युशन आसा तें PWDक डायरेक्शन दिलें PHE डिपार्टमेंटाक की बाबा रे हे बरें उदक दिवपाची तुमची जबाबदारी आसा. त्यामुळे जे कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय ते सगळें प्रिकॉशन त्यांनी घेवपाचें डायरेक्शन डेप्युटी कलेक्टरान PWDक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिल्लें आसा. त्या भायर तेचेर अंडर आर्टिकल 133 तेचेर एक फौजदारी गुन्हो दाखल करचो ज्याने हें काम कृत्य वायट कृत्य केलां तेचेर अशा प्रकारचें डायरेक्शन मामलेदाराक दिल्लें आसा. आनी तो पर्यंत हे जॉयंट इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट येयला तो पर्यंत टँकर्स प्युअर उदक सप्लाय करता ते दिवचे अशें म्हणून ताणें PWDक डायरेक्शन दिलां. मीटिंग जी आसली ती आसली वन्स अगेन उदकाच्या पोल्युशना खातीर. ओके, आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर अक्षय पोतेकर म्हणटा तेणें आमकां खूब सपोर्ट दिलो. प्रत्येक गजालीचेर आमकां डिस्कस करपाक वेळ दिलो. सो आमी डिस्कस केलें. डिस्कस करता आसतना आमकां कळोन येलें की PWDच्या वतींतल्यान किंवा WRDचे जे तितून आसा ते म्हणटा आजून पर्यंत ते आपल्या रिपोर्टाचेर ठाम आसा. ते कितें म्हणटा की बाबा उदक जें आमी दिता न्हंय प्रदुशीत जाल्ली आसा म्हणटा ते न्हंय प्रदुशीत जाल्ली आपूण उदक दिता तें आमी ट्रिटेड जाल्ल्या तितून बॅक्टेरिया ना म्हणटा. सो परत एकदां आमी आमच्या स्ट्रेट हांवें आमी तांकां क्वेश्चन केलें आनी तांकां सांगलें की बाबा उदक तुमी ट्रिटेड करता पण गडूळ पाण्याचें जे पोल्युटेड उदक आसा तें ट्रीट करता आनी दिता तांकां आजून पर्यंत कसलो तरी वास येता. सो आमचो डिमांड आसलो आनी आजून पर्यंत आमी त्या डिमांडाचेर ठाम आसा की बाबा आमकां साकोड्डेच्या एरियेन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जसो ओपा आसा किंवा बाकी सारके एरियेन जो आसा ओपा खांडेपार प्रॉपर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तसो आमी तेंचे कडेन डिमांड केला. तो जाता तितल्या बेगीन जावचो म्हणून. तेज्या नंतर बाकीच्यो ज्यो कंप्लेनी आसा तितून आनी एक मोठें डिसिजन तेंच्यांनी घेतलें की बाबा जो कोण हो आसा हांवें डेप्युटी डिरेक्टराक एज अ विलेजर सगळ्यां कडेन रिप्रेझेंटेशन दिता आसतना सांगलें की जाता तितले बेगीन तुजे कडल्यानची एक्शन जी आसा ती फ्लो जावपाक जाय. कारण आज पर्यंत कोणाचीच कसली एक्शन जाली ना पंचायत बॉडीचेर एक्शन जाल्ली ना किंवा तुमची टोटल WRDचेर जर तेंची निश्काळजीपणां जाली तेंचेर एक्शन जाल्ली ना, सेक्रेटरीचेर एक्शन जाल्ली ना. सो तेचेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावची. सो फार तेंच्यांनी ज्यो टेंकरी प्रोसीड केल्या त्यो आजून पर्यंत चालूच दवरता म्हणटा. परत तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां. सो जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आमचे विलेज रिप्रेझेंटेटीव अजे कोण आसतले ते आसतले. ह्या सोमारा मागला इन्स्पेक्शन, सॉरी ट्यूजडे म्हटला, मंगळारा म्हटला. सो ते इन्स्पेक्शन जातलें. सो आमी त्या रिपोर्टाची वाट पळयता. बट आमचो एट दी एंड ऑफ द डे मिटिंगेक आमी सॅटिस्फाय आसा की बाबा खंय ना खंय खंयच्यान जी कामां जावपाक ती जाल्ली ना. आतां बट डेप्युटी कलेक्टरान नोटिफिकेशन दिला कोणाक पनीश करपाक जाय. जे मेन ऑथॉरिटी पोल्युशन फुडें केला तेजेर एक्शन जाता सद्या आनी उदकाचो हाज्या फुडें रिपोर्ट येतलो तेच्या नंतर. बट एट दी एंड ऑफ द डे आमी परत एकदां ठाम आसा की आमकां उदकाचो ट्रिटमेंट प्लांट जाय त्या जाग्यार असो आमचो डिमांड आसा.